गोंयभरात साबार वाठारांत लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुका फाटल्यान राजकीय आनी रियल इस्टेटकारांचें कनेक्शन आसा। गोंयची रानां काबार करून थंय बांदकामां करपाच्या हेतान उजो लावपाच्यो घडणुको घडटात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केला। गोंयांत वाडिल्ल्या तापमानाक लागून रानाक उजो लागपाक शकना, तो मनशांनी घाल्लो उजो अशें विर्याटोन म्हणलां। सो हातून सारकें दाखोवन दिता की कोण हो उजो लायता। And we suspect that there is a politico-real estate connection. जमनी क्लीन करपाक, दोंगर क्लीन करपाक, चडशा जाग्यांचेर दोंगरांचेर थिक जंगल्स, ज्या जाग्यांचेर कॅनोपी पळय म्हणटात झाडांची, द टॉप कॅनोपी इज थिक, म्हणजे सुर्याचे किरण सकयल पावना. दॅट मीन्स द टेम्परेचर इज डाऊन. ती शेड आसता पळय, सावळी आसता, टेम्परेचर मच लोअर, उजो लागपाचो चान्सूच ना, आनी तरी पूण त्या जाग्यांचेर उजो लागता. आमची झाडां पेडां पर्यावरण सगळें मारून उडयले. इट्स अ व्हेरी प्लॅन्ड एक्झिक्युशन ऑफ डिस्ट्रॉयिंग आवर फॉरेस्ट. आम्ही खूपशे इन्सिडेंट आता स्टडी केले. सरकार सांगता टेम्परेचर वाढले म्हणून. काल टेम्परेचर गोंयांत 38 डिग्री आशिल्लो एट अराउंड 12 o'clock, which was a record, highest. बट ह्या टेम्परेचराचेर केन्ना उजो लागना.